पय हायन घेतलेलो असा बटाट वडो चायचो ग्लास पय टू गुड सारको पय एकू तुल्ले आणि बाकीची मार्को गँग फायनली चेस माय ब्रो सो गाइस हांव इल्लोलो आसा आता शेतान फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर सो मेनी इयर्स म्हाका भंय दिसता चलपाक कित्याक पांय पळय हांगा कितें जातात ते किधर रह रहे तुम लोग मच्छी पकड़ रहे हो हाँ अरे कौंगे ना रे कौंगे क्या बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं उसको घूंगा हाँ पुंगा या घूंगा क्या घूंगा और वो सांगटा पकड़े है रे तुम लोग सांगटा वो मेरे को चाहिए था मरे किसी ने मांगा था मुझे सांगटा वय तुमका खरें सांगता थंयसून हांगा येवपाक म्हाजी फुटली त्या म्हाका पाण्यो नासतना चलपाची संवय ना हे पळय हांगासर आनी धाकटे धाकटे नुस्तीं धरता हांव मला व्हडलें नुस्तें दिसता म्हणून बरें इसवण बीन म्हणून जाणा मुगा इसवण हांगा बापायन दवरला तुझ्या घाल मग आता वास घेता रेनकोटाचो तो हे धांव नाका हांव भिजतलो पयलींच सांगता देखो हमने पकड़ा हो बा अहो ही चढ धाकटी मुगो सोड तेंका हम लोग अपने बावड़ी में छोड़ेंगे हाँ बायन घालता रहेंगे बायन घालता काय हाडूंक ना बाटली बिटली घालपाक तेंका ये लोग पागल है किरे काय धाडूंक ना किरे कैसे चड्डी में डाल के लेके जाएंगे लेके जाएंगे अरे किरे केकडे नो धाकटे धाकटे बच्चे वो बच्चे को हम लोग छोड़ देंगे मच्छी को निकाल के बच्चों को छोड़ देंगे अभी आता तुम्ही पोहू शकता आमका काय मेळोंक ना बाबाची काटुल्लू बेश्टी दिल्लेली आम्ही हा रेनकोट हाडूंक नाका म्हणटा शिवर नासलो न्हू हांव पावस येतलो म्हणून आनी रेनकोटूच हाडूंक ना का पळय ही पळय सगळीं जाणां कशी येतात ती लायनीन चला या यो हा 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 पात्रांव हे पळोवंक शकता तू उजो सारको पळय ट्रान्सपरंट उदीक दाखय गो दाखय गो दाखय गो एकूच उरले आणि बाकीची डाला मानसी ने घाल जो मछली डाला था उससे ऊपर जा एक मछली पानी में गई है छापाक आणि असतली भितर नो बड़ी हो जाएगी बरी वयर चल्ल्या मगो ही बाय कितले तेंपान पावलो हांगा अरे उसको खा लिया ही खाल्ले तेका डाल दे इनको खा ले नाका 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 घाल ये नाका मर गए खा लेंगे घाल 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 कसले खाल्ले गो नुस्ते बेचारे को इतना दूर गायज आम्ही आयज येयल्या भजी खावपाक हवेन घेतल्या म्हाका भजी आपणाक घेतला दिसता बटाट वाडो आनी खरें सांगूंक गायज तुमकां म्हाका न्हू जोर कसो येता गो दिसता बरें दिसना जिवाक त्या खातीर आयज आमी भायर सरपाक पावोंक ना कित्याक आतां तेंच कळना तकली दुखता भितरल्या भितर थंडी कशी आनी आमगेर कितें जाता सांग भायर न्हू सारकी थंडाय आनी भितर पावल्या न्हू का गरम गरम जाता आनी किचनान न्हू आमचे पत्रे घातला पळय ते लिकेज जाता आनी आयदनां बी धुयत जाल्यार आनीकूच जाता तू तुका भोव वडा घेतला खा हांव भजी खाता भजी विथ चटणी पळय हायन घेतलेलो आसा बटाट वडो आनी हे पळय कसले खाता ते भजी खाता आग कशें दिसता तुका भजी खावन बरें आहा पळय हेजी भाजी बरी आहा पळय हेजी टू गुड सारकी पळय फाटल्यान पळय शेत तुमकां कितें दाखयता पळय हा चायेचो ग्लास पळय टू गुड सारको पळय गरमेन न्हू भूक लागना आसली पावसान न्हू सॉलिड भूक लागता आतां अर्द्या वरान सुद्दां म्हाका हांगासर खावपाक हाडीत न्हू जाल्यार हांव खातलें
खूप म्हणजे खूप भूक लागता पावसान. गरम लागली. सो गाईज आमची आता चाय पिऊन जाल्लेले आसा. आता आम्ही फटाफट पावता घराकडे. पावस येवचा पयली. पावसान सारको काळोख केला पळयात. सो गाईज आयज आम्ही हाडलेली आसा मोठी सुंगटां आणि अवी हेजो करतलो प्रॉन्स बटर गार्लिक. सो गाईज आता हांव हांगा सुटी करपाक येयल्लो. थोडे करून दवरले हांवें. आता सुटी करता मागीर हेजे बटर गार्लिक करया. सो गाईज आता हेतून आमी घालया मीठ चवी पुरते. चड घालप ना. ओके. आनी हेका मीठ लावन एक 5 मिनटां दवरपाचें. ओके. मीठ लावा आनी बरें 5 मिनटां दवरा. हे जे पापलेट आसा खबर आसा हेका केला ग्रीन कलराचे हे कितें म्हणटा मॅरिनेशन. ओके. ह्यो रवा फ्राय न्हू हिका ग्रीन हे कशी आहा पळय पयल्यार तुमी ग्रीन कलराची ग्रेवी कशी. ओके. ते पळय तेतून दवरलेली काडून सगळी. ओके. सो हें अंकिता करता आनी हांव आतां मातशें वखदां करतलो म्हाजी गार्लिक बटर गार्लिक. सो गायज म्हाका सगळें कळटा पूण लसूण सोडपाक कळना. नाल्ल फोडपाक कळटा. नाल्ल फोडपाक कळटा पूण एकदां करी जाल्यार मागीर सदीत करचें पडटलें म्हाका हांगा. म्हणून हांव करिना. ल्हानाक सोडलो हांव ल्हान फोडपाक नाल्ल फोडपाक आनी हें करपाक. हें नाका हें जायना म्हाजे कडेन सोलपाक. हांव ही सोलता एक एक. तेव्हा आमचे कडेन पेशन्स खूब आहा. आनी बटर गार्लिक करतले जाल्यार बटर जावो आनी प्लस गार्लिक खूब जाय आनी फायन चॉप जाय. आनी तुमकां खरें सांगता अंकिता कडेन चॉपिंग बोर्ड ना. दीस टायम आमी चॉपिंग बोर्ड हाडटले व्हडले व्हडले म्हणून सांगिना तुमकां की आमचे कडेन हें आहा तें ना हें आहा तें आहा. इट्स खरें चॉपिंग बोर्ड आमचे कडेन ना. ओके. सो हांव पळय प्लेटीन कट करता कितें आहा तें. खोटें सांगूंक जायना रियल रावंक जाय मनशान नको आहा. आनी तुमी पळोवंक शकता आमी आमच्या वोट्याक मारलेलो रॅप. हांवें हांगासर बरो हें केल्लो वोट्याक यू नो. पण ते जालें कितें सांग अंकिता कलांगूट आसतना आमचे कडेन भंय ना न्हू. आप बी ठीक करता म्हणून सगळें उडयता तें मोडून. टीव्ही मोबायल सगळें घडयाळ वॉच सगळें. सारकें मुआ आतां फक्त ड्रोन उरला मोडपाचो. ना आकाची ताकद आहा जाल्यार शुवर आहा तेंय मोडून उडयता. ना हे वॉटो हांवें घासून घासून हे जालें. 2 म्हयन्या उपरांत म्हाजे गार्लिक कट करून जाल्लेले आसा. सोलून जाल्लेले आसा आनी हांव आतां तेका कट करता बारीक. म्हाका गार्लिक कट करपाची आयडिया ना. सो सॉरी बट आय एम ट्रायिंग माय लेवल बेस्ट. आनी हेका सारकें फायन चॉप्ड जाय सारकें जाल्यार तें बरें जागाना सारकें मुआ. आनी बटर गार्लिक न्हू खूब तरेचे आसता रेसिपी. तुमकां हांव दाखयता ती सारकी सिंपल दाखयता पळय. केन्ना केन्ना कितें आसता घरान सामानां आसना. सो गायज पळय हांवें कितें केलां तें गार्लिक कट करून घेतलेली आसा. बटर घेतलेलो आसा. मिरची घेतलेली आसा. मिरची कित्याक घेतल्या थोड्यांक मिरची बटर गार्लिकान घालिनात. हांवें कित्याक घेतल्या ती तुमकां मागीर सांगता. ओके. सो गायज आतां हांव घेता बटर. पळयात तुमी कसो मेल्ट जाता पळय तो. सो गायज हे बटर आहा पळय हे 10 रुपया एक पॅकेट आहा. सो असले हांवें 3 घेतलेले आहा. मागीर जाय जाल्यार आनीक घेवया. ओके. आनी ह्यो जळोंक दिवंक जायना केन्नाच. जळो जाल्यार गेलो. हीट कमी करा. मागीर भितर मिरची आनी गार्लिक एकदाच घाला. म्हाका न्हू मातसो स्पायस जाय आसलो आनी ही जी मिरची हांवें घातल्या खबर आहा
दिस इज नॉट ॲट ऑल स्पायसी हां. ऑलवेज रिमेंबर ही मोठी मिरची हांवें घातल्या ती बारीक घालूंक ना. स्टर करा बरें. स्टर कित्याक करूंक जाय नाल्यार ही लसूण जी आसा खबर आसा ती पोंदाक लागतली. ओके. आनी मागीर तेजो बरो टेस्ट येवचो ना. पळयल्यार हो कलर पळया बटराचो आनी हेजो गार्लिकाचो. सो ती स्टर करीत राव. मिरसांग्याची न्हू मातशी स्पायस न्हू भितन पडोंक जाय. आनी हांव हे तुमकां सेफ सायड बटर गार्लीक सांगता. कित्याक सांगता तें तुमकां व्हिडिओचेर हांव सांगतलो, स्कीप करूं नाका. तुमी पळयलेलें न्हू हांवें सुंगटां मॅरिनेट केल्लेली, साफ केल्लेली आनी ताका मीठ लावन दवरलेलें. सो ती आतां हितून घालया आनी तरतरीत फ्राय करुया. ओके. सो तुमकां आतां हांव सांगता हांवें हितून मिरची कित्याक घातली पळय ती. ओके. तुमकां खबर आसा बटर गार्लीक करता न्हू जाल्यार व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणटा पळय तें चिली फ्लेक्स. आनी हांव चिली फ्लेक्स कित्याक यूज करिना तें तुमकां सांगता. इट्स बिकॉज कोणाकूय किडनी स्टोनाचे प्रॉब्लम आसा जाणा ते चिली फ्लेक्सान न्हू बारीक बारीक बियो आसता त्यो आमी इनटेक केले न्हू ते किडनी स्टोनाक जमा जावन रावता आनी मागीर किडनी स्टोनाचे प्रॉब्लम वाडत रावता. सो जस्ट टू कीप सेफ एवरीथींग हांवें न्हू चिली फ्लेक्स भितन घालूंक ना. त्या जाग्यार हांवें मातशें ताका फ्लेवर येवपा खातीर चिलीज घातल्या. ती बीन कसली बियो नासतना. ऑलवेज रिमेंबर दॅट सेफर सायड. कित्याक म्हाका खूब किडनी स्टोनाचे प्रॉब्लम आसा आनी अंकिताक पासून आसा. सो बिकॉज ऑफ दॅट हांवें न्हू सेफ सायड धरल्या. सेफ. आनी आतां सद्या पळयात गॅसीची फ्लेम कमी आसा न्हू. आनी आकान तुवें आयज कसली कडी घाल्या ती सांग मुगो आमच्या व्ह्युअर्सांक. सुंगटांची. हां सुंगटांची. हां हांवें घेतलेली आसा कस्तुरी मेथी. ओके. थोड्यांक कस्तुरी मेथी आवडना. हांवें कस्तुरी मेथी घातलेली आसा. स्टर करा. ओके. आनी कितें सांगता तें आयका तुमी. तुमकां जाय जाल्यार हितून फ्रेश क्रीम घालूं शकता, मागीर मिल्क घालूं शकता. ओके. थोडे जाण मेयोनीजाचें इल्लें हें घालता. हें सगळें हांवें कांयच घालूंक ना. हे जे बेजिक्स जे घरान थोड्यांच्या घरान कितें आसता अचानक न्हू बटर गार्लीक खावपाची रूच आसता पूण सामान कांय आसना. सामान कांय नासतना बटर गार्लीक कशें करप हें तुमकां हांवें दाखयलेलें आसा. बटाट घालूं शकता. बटाट कितें हें तें बटाट्याची भाजी. बटाट बटर गार्लीक. तुमकां जाय जाल्यार तुमी मिक्स करूं शकता. ओके. माणक्यो घालूं शकता भितन. आतां हांव कोरिएंडर घालता हितून इल्लो. ओके. बांगड्याचो बटर गार्लीक जाता. बांगड्याचो बटर गार्लीक म्हाका खावंक जाय. आनी तुमकां सांगता कोरिएंडर घालून केन्नाच कोरिएंडर चड शिजयनात मागीर ताका टेस्ट बरो येयना. ओके. सो कोरिएंडर म्हाका आनी अंकिताक न्हू खूब लायक म्हणून हांवें कोरिएंडर घातला. ओके. बरें शिजया. आतां हांव मातशी फ्लेम वाडयता. बरी ब्रावनिश जाल्लेली आहा पळय सुंगटां. म्हणजे समजपाचें तुमी की बटर गार्लीक ऑलमोस्ट 85% रेडी जाल्लेलो आसा. परत एकदां सांगता तुमकां जाय जाल्यार फ्रेश क्रीम घालूं शकता. बट हे कितें म्हणटा तें आमचें मिल्क घालूं शकता. ओके. मागीर जाय जाल्यार तुमी भितन मेयोनीज थोडे जाण घालता तेंय घालूं शकता. हांवें सारकी बेजिक्स घातल्या. बट वॉट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट गार्लीक आनी बटर. आनी बटर अमुलाचो यूज करा. आनी कसलो येता बटर थंडण मारी बटर तो यूज करूं नाका. ओके. सो गायज पळयात हांवें न्हू फूल पावर बटर गार्लीक केल्लेलें आसा. ओके. प्रॉन्स बटर गार्लीक आनी बेजीक स्टायल आहा. चड हायफाय स्टायलीन न्हू. हांवें तसलें कांय घालूंक ना. कितें म्हणटा तें आमचे फ्लेक्स कांय घालूंक ना. नॉर्मल सारकी. ओके. सो गायज तुमी पळोवंक शकता रायस आसा, सुंगटांची बारीक सुंगटांची कडी आसा, बटर गार्लीक, प्रॉन्स आसा आनी पापलेट वीथ ग्रीन ग्रेवी. हय पापलेट फ्राय वीथ ग्रीन ग्रेवी.
आणि अंकिताचे ताट. चला चालू करूया आता. सो गाईज आयज तुम्ही आमचो ब्लॉग पहिला आसतलो न्हू. आम्ही केल्ले आयज बटर गार्लिक कितें गो प्रॉन्स सुंगटां आणि केलेली सुंगटांची कढी आणि केलेले पापलेट ग्रीन ग्रेव्ही फ्राय. आणि आय होप तुमकां सगळ्यांक आमची आवडली आसतली. बटर गार्लिक करपाक खूप खूप पद्धत आसा. हांवें केल्या ती सारकी बेजीक. कोणाच्या घरान काय आसना तेंकाय स्पेशल न्हू गो. फॉर एक्झाम्पल आमच्या असल्यांक ओके लोकांचे आमी उलोवया नाका. आमच्या असल्यांक म्हाज्या असल्याक हेज्या असल्याक ओके. आणि दुसरी गजाल सांगूंक सोदता शेतान पयलींच्या भशेन आतां नुस्तीं येयना. आमी सगळे एक्सपेरिमेंट करून पळयले न्हू. बाटली फिशिंग करून पळयले आमी. कोबले बिबले काय जायना ओके. सो ते दीस गेले. आता पावस खूप पडलो न्हू आणि लुवले शेतान आणि जाले शेत आता हे केलें न्हू मशीन घातले आता आनी चान्स ना ओके. आणि मेन म्हणटा पळय ते एक्सिडेंट्स खूप जाल्लेले आसा. मातशे अलर्ट रावा आणि तुमच्या फॅमिलीक आनी तुमच्या भुरग्यांकूय मातशे अलर्ट दवरा ओके. आणि येस आमकां कॉलिब्रेशन येयल्लेले आसा साऊथ गोवा. सो पावसा खातीर कांयच करूंक पावना. 27th इट वॉज द लास्ट डे. 27th अशें म्हणटाले की लास्ट डे हेजो पावसाचो न्हू गो. पूण एक्सटेंड जायत आहा. आयज कितली तारीख 28 दिसता. 28 काय 29 आयज तारीख आनी घे म्हणून पावस पडटा. खरेंच वाज येयलो म्हाका पावसान. कांयच करूंक मेळना. कांयच म्हणजे कांयच करूंक मेळना ओके. आणि जे कोणाच्या न्हयांची घरां आसा बाबड्यांची गळटा आसतली कापेत घालपाक तर वयर चडटलो जाल्यार चान्स ना. घालपाक गावना. हय तशें जाल्लेलें आसा ओके. आणि येस बरें करून रावा. बरें मागा. लोकांचे वायट चिंतू नाका. जेलसी करूं नाका. आणि येस ट्राय टू बी गुड. ट्राय टू बी बिझी विथ डुईंग युअर वर्क ओके. आमी खूब जाणांचे आमकां मेसेजी येता. आमी थोड्यांक रिप्लाय करूंक पावना बिकॉज आमचो टायम शेड्यूल इज टोटली डिफरंट ओके. आणि भोव मोग आसूं गायज. सगळ्यांक बरे भशेन रावा तुमी आणि फॅमिलीची कॅर घेया. चॅनलाचेर जर आमच्या नेवे आसा जाल्यार चॅनलाक लायक शेअर सबस्क्रायब करा. आमी एक चॅनल ओपन केल्लो आसा मस्तीखोर गेमिंग्स मस्तीखोर गोवन्स गेमिंग म्हणून. सो प्लीज तेजेर वचा आणि सबस्क्रायब करा चॅनलाक. आमी गेमिंग स्टार्ट करपाचे आहा व्हेरी सून. आणि असोच मोग दाखया. ह्या चॅनलाकूय सबस्क्रायब करा आणि कॉमेंट करून सांगा आमची व्हिडिओज कशे आसतात ते न्हू. आमी मेळटा तुमकां नेवे आनी इंटरेस्टिंग व्हिडिओन. टिल देन टाटा गुड नाईट बाय बाय.